कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कैगा अणुविद्युत उत्पादन केंद्राचे CSR फंडात मल्लापूर ग्रामपंचायती भागात स्मशानभूमीचे सुधारणेसाठी लाखांची रुपये अनुदान घान कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर दिले, पण 4 वर्ष जाल्यार बी अजूनही काम पूर्ण झालं ना म्हणून स्थानिक लोकांनी असमाधान व्यक्त केलं। मल्लापूर ग्रामपंचायती भागात स्मशान जमीन सुधारणा करचे खातीर गेल्या 4 वर्सांपाटी NPCIL CSR फंडात अनुदान मंजूर करून टेंडर आपयले। टेंडर मार्फत स्मशानभूमी सुधारणा करचे कॉन्ट्रॅक्ट घेयले स्थानिक कॉन्ट्रॅक्टरान काम अजूनही अपूर्ण दवरला। तेजेन ह्या भागात कोणाले बी मरण जाल्यार पावसात अंत्यक्रिया करूक त्रास जाता। तेजेन जात तितले बेगीन अपूर्ण काम पूर्ण करूक जाय म्हणून स्थानिक लोकांनी आग्रह केला। मल्लापूर ग्रामपंचायती व्याप्ती भितर एक मल्लापुरा भितर आमगेले कैगा अणुविद्युत स्थावरा CSR सामाजिक जबाबदारी अडी हेजेत आमकां कैगाच्यान एक स्मशानाक एक कितलीकी लाखाचे अनुदान घान घेवन लोकांक एक अनुकूल जावं म्हणून तेमी अभिवृद्धी खातीर आमगेले एक कॉन्ट्रॅक्टराक एक टेंडर दिल्ले। जाल्यार तो टेंडर घेवन 4 वर्सां जाली की ह्या एक स्मशानाचें काम पूर्ण केलें ना। हेची निमित्ती आमगेले गांवचे लोक कितले लोक निधन जातात आनी कितले लोक प्रकरण जातले आसा। हेचे भितर आमी गांवचे आमगेली युवक मंडळी हिंगा पळया म्हणून येवन घेवन एक आमगेले जबाबदारी स्थान आशिल्ले कैगा आठ मंडळी आनी आमगेले ग्रामपंचायती गमना हाडू खातीर आमगेली एक युवक मंडळी टीम हिंगा तयार जावन आज येयले पळया म्हणून आनी हे 5 वर्सां जाली की अजून हेजें काम पूर्ण केलें ना। हांव आज त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन बी रिक्वेस्ट करते आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टर कडेन एक आडळित मंडळी कैगा तांकां मॅनेजमेंटा कडेन बी हांव रिक्वेस्ट करते आसा जाता तितले बेगी हेजे मुखार तरी ह्या काम पूर्ण करून घेवन आमगेले लोकांक पावूं जा म्हणून आनी पावूं जा म्हणून हांव विनंती करते आसा। आनी हे काम जर पूर्ण करून जावत आमी हे गांवचे कितें युवक मंडळी आसा हे युवक मंडळी एक जावन हेजे मुखार आमी एक स्ट्रायक करतलो आनी संबंधपट्ट इलाखी अधिकारी सगळे गमन हाड घेवन हे कॉन्ट्रॅक्टरांच्यान हात सोड जा म्हणून आमी कैगा आठ मंडळी संबंधपट्ट इलाखी अधिकारी कडे आमी रिक्वेस्ट करतले। धन्यवाद। भारत देशाचे प्रथम प्रजा राष्ट्रपती स्थानाक द्रौपदी मुर्मू निवडिल्याक भारतीय जनता पक्ष ग्रामीण मंडळ कारवार आणि चेंडिया महाशक्ती केंद्र वतीन अमदळ्ळी घटक हांगा गोडशे वितरण करून खुशी व्यक्त केले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। जल संरक्षण उद्देशान जिल्ह्यात नरेगा आणि इतर योजनेच्या अनुदानात जलशक्ती अभियाना भितर जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका एम हेमी बरी सुधारणा कामगिरी करून घेईल बदल केंद्र सरकाराले उपकार्यदर्शी अंकित मिश्रा विज्ञानी NA सोनावाने आणि इतर अधिकारीन हर्ष व्यक्त करून अभिनंदन सांगले। शेतकाराली मागणी पूर्ण करा म्हण आग्रह करून अंकोला शेती उत्पन्न समिती वतीन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। अंकोला शेती उत्पन्न समिती गेल्या काही वर्षांच्यान काम करत आसा। शेतीक जाय आशिल्ले वस्तूचे मौल्यवर्धन करचे सारखे काम जिल्ह्यात जातेत ना जाल्ल्यान समस्त शेतकार आणि उत्पन्नदार निस्तेकार संकटात आसात। ही सगळी समस्या सारखे करूक समितीचे काही मागणी पूर्ण करूक जाय अशी तेमी विनंती केले। ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಡಾಯಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಜರು ಬಿದ್ದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಭೂಮಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾವು ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಂಗು ಮೇಳ ಅಡಿಕೆ ಮೇಳ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳ ಆಮೇಲೆ ಮೀನುಗಾರರ ನಾವು ಒಣಮೀನ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆನೂ ಬಂತು, ಅದು ಸಹಿತ ಕೃಷಿ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ಮೀನುಗಾರರು ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಕೋಲಾದವರು ನಾವು ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ
चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस असा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. माजाळी चेकपोस्टाचेर सुरक्षा वाडोवंक जाय म्हण आग्रह करून जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक हेमी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि प्रधानमंत्रीक अर्ज दिले. सोमाराक कंटेनर लॉरीत सुमार 26 लाख रुपये किमतीचो गोवाचो सोरो व्हरतना कारवार शहराच्या बिणगार राष्ट्रीय महामार्गाचेर जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारीलो विशेष पंगडान धाड घालन आरोपी समेत लॉरी आणि सोरो जप्त केल्लो. पण ही कंटेनर लॉरी माजाळी चेकपोस्ट पार करून तशेंच सदाशिवगड आउटपोस्ट, कारवार लंडन ब्रिजा लागीं आशिल्ले आउटपोस्ट पार करून बिणगा पाविली. नंतर बिणगांत पोलिसान लॉरी हाडून तपास केले. माजाळी चेकपोस्टाचेर एक्सायज आणि पोलीस उरल्यार बी ही सोरो भरिल्ली कंटेनर लॉरी कारवार प्रवेश करता म्हणल्यार एक्सायज आणि पोलीस विभागाली बेजबाबदारी दिसून येता. माजाळी चेकपोस्टाचेर ही लॉरी थांबयली तेन्ना औषध म्हूण सांगतरेत तपास करनासतना ही लॉरी सोडिली. फाल्यां औषध म्हूण सांगून RDX सारखे स्फोटक वस्तू कारवारात हाडतले. तेजेर माजाळी चेकपोस्टाचेर जास्त सुरक्षा करूंक जाय अशें तेमी आग्रह केले. ಎರಡನೇ ಸಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. आयज येतक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.